वास्को जनता क्वार्टर्सांत रावपी लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। बिल्डिंगेचे सिलींग कोसळपाक लागला, तशेंच इमारतीक वेऱ्यो गेल्यात। इतलेंच न्हय तर थंय आशिल्लो चेंबर भरून व्हांवता अशी कागाळ लोक करतात। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। म्हटल्यार घरा भितर बी गळटा आमकां वरसून उदक गळटा, रांदता त्या कडेन आनी टॉयलेटी कडेन बी। आनी फाटल्यान तर सांगपाचें ना, इतले घाण आसा आनी हे दिसता एकदम घाण। केन्ना क्लीन करना कांय ना। आनी कितले फावटी आमी कंप्लेंट दिल्ली आसा, पण येवन पळयता आनी येवन पण रिपेरी करना कांय ना। आता प्रॉब्लम म्हणजे पळय, सगळे प्रॉब्लम म्हणजे सगळो जनता क्वार्टर्सच सगळो हे जाला, पिड्ड्यार जाला। जनता क्वार्टर्साक आमी हरशीं गव्हर्मेंट सर्वेंट, आमकां कोण कसलीच फॅसिलिटी म्हणटा ती कांयच ना। म्हणजे तेतूर PWDचे हेतूर लागता, तांकां गव्हर्मेंटाच्या हेतूर लागता, पूण ते गव्हर्मेंटूय कांय करना, कोण कांय करना। कोणाक सांगलें ते म्हणटा गव्हर्मेंटाक लागता, पूण इलेक्शनाक तर सगळे हांगासर हे करपाक वोट मागपाक येता, तेन्ना कित्याक गव्हर्मेंट लागना तांकां। हांव एक सांगूं शकता की फाटल्यान जे आमचे सगळे चंबर आसा पळय, सो हांगासरूय चंबर एक आसा, तो पावसान सगळो व्हांवता आनी फूल दोनूय जे रोड आहा ते सगळ्याक उदीक व्हांवता, सारकी गंगा कशी सारकी व्हांवता। आनी भुरगे स्कुलाक वयता, कोण सगळे आवय बापूय कामाक वयता, तांकां सगळ्यांनी गंगेन पांय घालून सारके देवळान कोण वयतलो न्हावन धुवन येतलो, देवळान ते गंगेन पांय घालून तांकां वयचें पडटा सारकें। आनी रातचे सारके मच्छरां वता। फाटल्यान चेंबर आनी आतां पयर आमी नागरचे लॅटर केल्लें सगळ्यांक, कलेक्टराक केला, COक केला, चेअरपर्सनाक, सगळ्यांक हेल्थाक लॅटर केला म्हणून तेंच्यांनी आतां काल 2 लेबर धाडून तेंच्यांनी सगळे आतां एक तो चेंबर सगळो क्लीन केलो। ते सायडीक टाकी आसा, येदी व्हडली टाकी आसा, ते एकदां कोणें क्लीन करना, केन्ना कांयच करना। ऊपर से पूरा गिर रहा है, वो लोग कंप्लेंट देने को जाएगा तो वो लोग आता ही नहीं है रिपेयरिंग करने के लिए। आ जाता है कपला करता बोलता है, वो आकर देखता ही नहीं है वो लोग। कंप्लेनी केला आयकूनच घेयनात, मागीर उदक ते संडासाचे पिवपाचे काय ना, सगळी घाण फाटल्यान टाकये फाटल्यान। कितले फावटी अजून कंप्लेनी लोकांक करतात सगळी बायलां आमची। थोडे काम करतात ते करिना अशें ना, पूण आतां सारकें बिलां पास जायना, हे पास जायना अशें सांगतात। वयले ते टेरेसा वयर आमचे हे रावता पळय, थंय वयले सिलिंगाचे सगळे कुडघेत पडटा, सगळे न्हिदलेले तेंचेरूच पडला सगळे। वयर येवन पळयना जाल्यार आमच्या वयर कितें जाला ते, तरी आमी सगळे वयरसून मारलेले सिमीट सगळे, ते आतां सगळे आतां पडपाक लागला मातशें। कोण मेंटेनन्स करना, कोण ते हेच करूंक ना न्हू, कोण क्वार्टर्साचे कोण म्हणून पळयता। ते आम्ही एस्टिमेट करून ऑलरेडी टेंडर बी केला आणि कॉन्ट्रॅक्टराक कामूय दिला। दॅट कॉन्ट्रॅक्टर इज नॉट डुईंग द वर्क बिकॉज हिज बिल्स आर पेंडींग। आमी केन्ना ताका फोर्स करता पळय, डू द वर्क आमचे बील पेंडींग आसा, ते पयशे फारीक कर आनी आमी काम करता म्हणटा। सो बिकॉज दॅट सम मनी लिकेजेस आर देयर, सो एज सून एज ही गेट्स द बिल एंड वी विल डू द वर्क।